अपडेट खबरो. काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बसकेत आमदारांचेर फोग, विरोधी पक्ष फुडारी बदलपाची मागणी. मात थाराव घेतना फकत जॉनाच्या कामाची तोखणाय, कसलीच कृती करपाचो थाराव ना. वादळान गोंयभर हजारां वयर सुवातींनी गेली लायट. थिये स्टेशनाचेर परिणाम. शेनवारा बार्देसाक लायट ना. हॉटेलां चलतली जनरेटरांचेर. कामां सोंपून सोंपनात. उत्तर गोंयाक सेक्युरिटी अलर्ट. सरकार मान्य वळखपत्र नासतना भाड्यान रावंक सुवात दिवचे न्हय. जिल्लोधिकाऱ्यान हॉटेलां, लॉजिंग, बोर्डिंगाक काडलो सेक्युरिटी अलर्ट. पणजे मॉडर्न बेकरीक लागलो उजो. 5 लाखांच्या मालाचो गोबोर. 5 फायर ब्रिगेडी लागून मध्यराती मेरेन उजो हाडलो आटापा. मान्सून पूर्व पावसाचे गोंयभर एकाक एक धपके. आल्तिनार कोसाटात देंगणा. थिवी माडेल घराचेर पडले झाड. मान्सूना पयलीच पावसाचे प्रताप. फायर ब्रिगेडीक ना सुशेग. खबरो विस्तारान. काँग्रेस कार्यकारिणीचे बसकेत पदाधिकाऱ्यांनी आमदारांचेर बरोच फोग काढलो. बुधवारा पदाधिकाऱ्यांची बसका आशिल्ल्यान आमदारांक आमंत्रण नाशिल्ले. काँग्रेस आमदार आशिल्ल्या मतदारसंघांनी लोकसभा वेंचणुकेत भाजपान कशी लीड घेतली असो मुद्दो पदाधिकाऱ्यांनी काढलो. प्रदेशाध्यक्ष जॉन आशिल्ल्यान प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष मोती देसायान ही बसका घेतली. कांय जाण विरोधी पक्ष फुडारी बदलचो म्हूण मागताले. मात कार्यकारिणीन निमणे थाराव घेतलो तो जॉनाच्या कामाचे तोखणायेचो. नेमकी कृती करपाचेर मात थारावांत उतरना. काँग्रेस भवनात राजीव गांधीक 23वे पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओपल्या उपरांत प्रदेश काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांची बसका जाली. पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेस आमदारांच्या कामांचेर फोग काढलो. मात पदाधिकाऱ्यांची बसका आशिल्ल्यान आमदार ह्या बसकेक आयले ना. बसकेक पदाधिकाऱ्यांनी मुद्दे काढले ते अशे. काँग्रेस आमदार आशिल्ल्या मतदारसंघांनी भाजपाकूच लीड कशी मेळ्ळी हाची जावंक जाय चवकशी. गोंयचो विरोधी पक्ष फुडारी बदलपाक जाय. मात निमणे प्रदेश अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसाच्या कामाची तोखणाय करून आनी ताचेर विश्वास दाखोवपी थाराव घेवन बसका सोंपयली. कोणाचेर कारवाय करपाचे कांयच थारले ना. जी सेंट्रलाक आमची लिडरशीप आसा, मॅडम आनी राहुलजी वायस प्रेसिडेंट आनी काँग्रेसचे प्रेसिडेंट हांच्या भितर जीपीसीसीन पूर्णपणे फेथ दाखयल्लो आसा आनी सांगला की हांच्या दोगांच्या गायडन्सा अंडर आमकां मुखार वचपाची गरज आसा. आनी आतां जॉन बाबान आमच्या अध्यक्षान खंय ना खंय पार्टी क्लीन करपाची जबाबदारी घेतिल्ली आसा. ताका पूर्णपणे पीसीसीच्या ऑफिस बेररांनी आज युनानिमसली रेझोल्युशन पास करून ताका सपोर्ट केल्लो आसा. आनी ताच्या एबल लिडरशिपे अंडर आमी 2017चे निवडणूक जरूर निवडून येतले आनी मुखार ग्रासरूट लेवल पर्यंत आतां आमचें काम आसतलें फुडले 1 वर्स पर्यंत ग्रासरूट लेवल ऑर्गनायझेशन घट करप. प्रदेश समिती प्रदेशाध्यक्ष जॉनाचेर विश्वास दाखोवपी थाराव घेता आसतना नेमको हेच बसकेक जॉन नाशिल्लो ही गजाल नोंद करपासारकी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. सोमारच्या वादळान गोंयभर हजारां वयर सुवातींनी लायट गेली. गोंयच्यो 2 आंतरराज्य लायनी पिड्ड्यार जाल्यात. वीज पुरवण चडूच हाल्ल्या. थिये स्टेशनाचेर काम अजूनय उरलां. शेनवारा ते स्टेशन बंद आसतलें. आख्ख्या बार्देशांत दीसभर लायट आसची ना. पणजे फोंडेच्यान वीज पुरवण जातली. अस्नोडा उदका पुरवणेक दिवचलच्यान लायट दितले. बार्देस तिसवाडींतल्या सगळ्या मोठ्या हॉटेलांक शेनवार जनरेटराचेर काडपाक सांगला. लायटीची कामां सध्या सोंपून सोंपनात. In number we can't say. It may be thousands in number we can say. That much. Too much. Everywhere spread out. Even all coastal belt. Every full throughout Goa there were problems. Everything is restored. Now everything is restored. Interstate line 2 lines were faulty. Both we have attended now. Now as on today evening, all lines are okay. All lines are healthy. Today Ammona line was faulty. Karnataka supply, that line was faulty. That everything we have attended now. Main line because of the lightning disk insulator failure was there. And on Saturday, now to do the major maintenance work, Tivim station we are taking a shutdown. Full day. So Bhardas, full Bhardas, there may not be electricity, but that water supply, Asnora water supply, we are giving electricity through Bicholim from Ammona. Again Panjim, otherwise normally we are getting from TV. Tomorrow, Saturday, we will get from Ponda. So Saturday with single circuit, there will be little load restriction will be there.
Load shedding means what happens? Our big consumers, that 33 kV consumers, now Grand Kia, Siddharthi Goa, or your Marriott, they all are our 33 kV consumers. We will request them to go to generator. दिल्लीचो आदलो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक 2 दिसांची कादय पडल्या. नितीन गडकरीचेर केल्ल्या आरोपांचेर अब्रू लुकसाणीचे केशींत बॉन्ड दिवंक नाशिल्ल्यान केजरीवालाक भितर उडयलो. दुसरे वटेन ताणें दिल्ली सरकाराचेर युटर्न घेतलो. दिल्ली परत वेंचणूक घेवची म्हूण आम आदमी पार्टीन मागला. जाल्यार मोदीन गुजराताचे मुख्यमंत्री पद सोडून आनंदीबेनाक मुख्यमंत्री केल्या. इस केस में उनको बोला गया कि आप बेल बॉन्ड फर्निश कीजिए, तो अरविंद केजरीवाल ने अपने उसूलों और सिद्धांतों के आधार पर बोला कि हम ऐसे केस में कोई बेल नहीं लेंगे. आज 4 बजे जज साहब ने ऑर्डर किया कि केजरीवाल जी किसी भी साधारण व्यक्ति की तरीके से, जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बेल बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का. लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में, और यहीं से उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाया जाएगा. अगली तारीख 23 की नियुक्त हुई है. 23 को मैटर फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई आगे होगी. उसमें नितीन गडकरी हे एक भ्रष्ट फुडारी आसात असो आरोप केजरीवालान केल्लो. केजरीवालान आपणाली बदनामी केल्या अशी कागाळ गडकरीन कोर्टान केल्या. ह्या प्रकरणात 10,000चो वैयक्तीक बॉन्ड दिवपाक केजरीवालान न्हयकार दिल्ल्यान मुखावेली सुनावणी जाय मेरेन म्हळ्यार 23 मे मेरेन तांकां न्यायालयीन कादयेत रावचे पडटले. इतले मजगती दिल्लीचो मुख्यमंत्री म्हण राजीनामो दिलो म्हण केजरीवालान लोकांची माफी मागल्या. 49 दीस ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री असले. नव्या वेंचणुकेक आमी तयार आसात अशें तांणी जाहीर केले. आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं. हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं. जब हमने सरकार छोड़ी थी, हमने नैतिकता के आधार पर छोड़ी थी. हमने सोचा था कि हम अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसको इस तरह से लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे. तो मैं उसके लिए लोगों से माफी मांगता हूं. दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हैं, लगभग 0 हैं. तो ऐसी परिस्थिति में अब रायशुमारी करने का कोई सवाल नहीं उठता. रायशुमारी करने का कोई फायदा नहीं है जब अगर सरकार बनने की संभावना ही नहीं है. तो अभी विधायक मंडल की मीटिंग हुई थी हमारी, और सब लोगों ने अब ये फैसला किया है कि चुनाव की तैयारी करो. चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे. आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरी दिल्ली में खूब सभाएं करेंगे. सभाओं में जाके दिल्ली की जनता से माफी भी मांगेंगे, और आगे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि इस बार पूर्ण बहुमत दीजिए और 5 साल की सरकार बनाएंगे. देश में पहली भ्रष्टाचार मुक्त और सबसे विकास करने वाली सरकार दिल्ली के अंदर बनाई जाएगी. इतले मजगती बुधवारा नरेंद्र मोदीन गुजराताच्या मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो राज्यपाल कमला बेनीवालाक दिलो. गुजरातची येणावळ मंत्री आनंदीबेनाची नवी मुख्यमंत्री म्हणून वेंचणूक जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तर गोंयची सगळीं हॉटेलां, गेस्ट हाऊसां, लॉजिंग बोर्डिंगां आनी धर्मीक थळांक जिल्लोधिकाऱ्यान सेक्युरिटी अलर्ट दिला. सरकारी वा सरकार मान्य एजन्सीचें वळखपत्र नासतना खंयच्याच मनशाक भाड्यान रावंक सुवात दिवचे न्हय. ते डॉक्युमेंटाची पुलिसां कडच्यान खात्री करून घेवची. हॉटेल वा हेर सुवातींनी गोंयांत गुन्यांवकारी वा आकांतवादी रावन तणाव करूंक शकतात म्हूण पुलिसांचो रिपोर्ट आशिल्ल्यान फुडल्या 60 दिसां खातीर ही नोटीस काडल्या. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.